Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. लोकांचे विषय सोडयता थोडे जाण बेश्टेच उलयतात लोकांचे आयकना म्हणून. आमी सगळ्यांचे आयकून घेता आनी सगळ्यांचे प्रश्न सोडयता. जावं तो EDCचो आपलो जावं तो IITचो किंवा जावं तो एनवायरमेंटाचो. थोड्या जाणांक संवय जाला जे नाच पळय न्हू रे ते उलोवपाचे. आतां वगीच उलोवंक लागल्या मोले बचाव मोले बचाव मोले बचाव म्हणून. म्हाका कांय कळना मी मोले कोण खावपाक गेल्ल्या सारकें करूंक लागल्या. कित्याक म्हणजे लोकांचे संभ्रम निर्माण करप तकलेन आनी कन्फ्युजन क्रिएट करप थोड्यांचो अजेंडा आसा. लोकांक संभ्रमीत करप आनी खंयच्या खंय व्हरप खंयच्या खंय उलोवप. अशें म्हणटात की मोले बचाव म्हणजे थंय फायर ब्रिगेड बीन घेवन उजो पेटलेला वचपा सारकें उलयतात. कांयच जायनासतना मोले बचाव जालां तरी कितें तें पयलीं सांगात मरे. हें हांवें इतक्याच खातीर सांगलें म्हणजे कित्याक विशय एक्चुली EDCचो आहा पण लोकांक पिशें करपाचें आहा पळय न्ही रे थोड्या जाणांनीच चलयलां. म्हादईच्या नांवाचेरूय पळयात तशेंच जे आसा खबर आसा पळय न्हू फॅक्ट आसा तो केन्ना मांडिनात. तांकां मांडपाचोच ना. म्हणजे सगळ्याच विशयाचेर फक्त राजकारण करून विरोध करप हें चल्लां. EDC हांव आनी एक गोश्टी कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हणजे स्पेसिफिकली 20 वर्सां उपरांत आमी जर पळयत सरकारांतलें एकमेव कॉर्पोरेशन हें फायद्यान आसा. बसकेत कोळशाचेरूय चर्चा जाली. आमी SEZचो कन्सल्टंट फ्लोट करपा खातीर RFP फ्लोट करता ते फायनलायज जाल्लें आसा ऑलरेडी. आनी सेकंड थिंग रिगार्डींग द पोल जो अलॉट जाला तो खूब तेंप जालो ते कंटिन्युअस फुडें जाता नासलें कन्सल्टंट परत MDO घालपा खातीर बी. बट एक डिसिजन जाला एटलिस्ट ह्या लेवलाचेर MDO मायन्स डेव्हलपमेंट ऑपरेटर वो हेज्या खातीर RFP फ्लोट करपाचें. EDCचो चेअरमॅन तानावडेन EDCच्या वावराची म्हायती दिली. आतां मेरेन म्हणजे गेल्या 20 वर्सां ह्या स्किमीच्या अंडर सगळ्याक 7,355 लोकांक त्याचो फायदो मेळ्ळो आसा. 7,355 लोकांनी ती स्कीम घेतलेली आसा आनी एक 200 कोटी रुपया आमी त्या स्किमीच्या अंतर्गत लोकांक दिल्ले आसात. आनी ताका लागून एक त्या स्किमीची आजचे आमी नवीन जे सँक्शन लेटर जाल्या ती डिस्ट्रिब्युटूय केली नवीन तांकां आमी ह्या हातूंतले दिल्ले आसा की पाटो जो आसा पाटो EDCन डेव्हलप केल्लो. त्या पाट्याचेर सानवेळाचेर थंय तशें कांय आसना. तेन्ना रिक्रिएशन सेंटर वेगळ्या तरेचें कितें तरी एक करप अशा तरेचो एक कॉन्सेप्ट जो आसा ज्या हातूंतल्यान सगळ्या तरेचे गोंयचे फूड थंय अवेलेबल जावंक शकतलें. थंय एक बरे तरेचें गार्डन करप वेवस्थीतपणे एक डेव्हलप करप थंय अशा तरेचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कॉन्सेप्ट आमी तांकां प्रेजेंटेशन ताचें दाखयलें. प्लस गोंय आमच्या पणजी भितर आजून आतां आमकां जर हांगा एक्सपांड करपाक जाल्यार हांगा जागो ना आनी ताका लागून मेर्शी बायपास जो आसा थंय आमी नवीन पाटो करता. जशें आमी पाटो हांगा केल्लें आसा तशा तरेचें डेव्हलप करून थंय आमी करपाक शकता तेजें प्रेजेंटेशन दाखयलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.